आमचो 47 नॅशनल टुर्नामेंट आणि आमी फाटले फारा आमी नागपुराक गेल्ले आमचे बरे प्लेयर घेवन येयलेले आहा आणि हे आमचे आतां सिनियर वयता आणि तशें आमचे वुमन्सूय वयता 19 स्टार्ट जाता ते 23 एंड जातलो। हांव एज अ प्रेजिडेंट सगळ्या प्लेयरांक बरे बी सांगता आनी बरे भाशेन घेवन बरे डिसिप्लीन रावन ते येतले म्हणून हांव तांकां हाजे फुडें देव बरें करूं म्हणटा। अभय करंडे सिनियर मेन्स प्लेयर गोवा टीम 47th नॅशनल चॅम्पियनशीप खेळपाक वता। ह्या चॅम्पियनशिपीन पार्टिसिपेट जावपूच म्हणल्यार प्लेयरां भितर एक वेगळीच उर्बा आमकां सदांच दिसून येता। गोवा टीम हाजे पयलीं एक भरपूर बरो असो परफॉर्मन्स दिवंक शकना, पूण आमच्या फ्रांसीस बाबाच्या आतां सकयल कॅरम असोसिएशन ह्या दृश्टीन भरपूर धडपड करीत आसा आणि हाजे फुडें आमकां बरे रिजल्ट मेळटले ही आमकां आशा आहा। नॅशनल जाल्लो आसतली आतां कुडाळ महाराष्ट्रांत। 47th नॅशनल खेळचो केन्ना तो 19th 23 ह्या दरम्यान जावपाचो आसा। सो सगळ्या भुरग्यांक एनर्जी लेवल खूब दिसता, भुरग्यांची उमेद खूब दिश्टी पडटा। सो तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आणि ऑल द बेस्ट म्हणटा की तेंच्यांनी गोंयाक लागून एक प्रायज हाडचें अशी कळकळीची तांकां विनंती। हांव दिनानाथ पिळणकर गोवा कॅरम सेक्रेटरी आहा, तो ऑल इंडियेचो जॉयंट सेक्रेटरी आहा, वेस्ट जॉयंट सेक्रेटरी जावन आहा। तेन्ना आमकां हे प्लेयरांक धाडपाक तो प्लेयर आमचो टोर्नामेंट स्टार्ट जाता 19 ते 23 तारखेर पुरा स्टार्ट जाता। तेन्ना आमी हे प्लेयराचें सिलेक्शन काडलां, रँकींग प्रमाणे काडलेलें आसा आणि त्या शेड्युला प्रमाणे आमकां बरे प्लेयर गावलेले आसा। म्हाका आशा आहा की हे प्लेयर आमकां फुडें बरे खेळटले आनी ते आमचे लेडीज टीम आहा ती बरी खेळटले आनी आमकां हे फुडें बरे प्लेयर गावतले आनी बरें आमकां नांव गावतलें। पूण आमचे एक प्रॉब्लेम आहा, त्या प्रॉब्लेमाक लागून आमी खुबशे त्रास केलेले आहा आनी तो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जातलो अशी म्हाका आशा दिसता आनी हांव म्हजे शब्द सोंपयतां। थँक्यू।